हांव जॉन नाझारेथ. आयज हांव प्रेस ब्रिफींग पळय घेता ती एज फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज एसोसिएशन म्हणून घेता इन सपोर्ट ऑफ काशीनाथ शेटये, एक्झिक्युटीव इंजिनियर जो पणजे एक नोडल ऑफिसर म्हणून हेजो इंटरनेट बँड्स हें पळय आहली केबल्स पळय हें करपाक ताका नोडल ऑफिसर म्हणून केलेलो ताच्या सपोर्टार. आनी काल जो इन्सिडंट वास्को जाला हे दोनूय इश्यूवांचेर हांव उलयतलो. फ्रेंड्स, तुमकां खबर आसतली आमी ल्हान भुरगे आसतना जरी तर आमी बरें कार्य करीत तर आमचे आवय बापूय आमचेर शबास म्हणटा बरें केलें आनी तेन्ना भुरग्याक एक उर्बा येता, उमेद येता आनी भुरगो बरें बरें काम करूंक लागता. पूण तेच भुरग्याक जरी तर धाडयलो हें तो अशें करनाका तशें करनाका त्या भुरग्याच्या मनान एक हेट्रेड हें जाता. आतां हें पळय इंटरनेट युजर्स हे केबल युजर्स हे पळय इलेक्ट्रीक पोलांचेर जे घोंस पळय घालताले विदावट एनी परमिशन 2015 सावन चालू आसलें आनी ते कसलोच ड्यू गव्हर्मेंटाक पे करनासले. आमी नॉर्मल युजर्स आमी हे इलेक्ट्रिसिटी बील हाडलां तुमकां दाखोवपाक. हाचेर आमकां ते पब्लीक लायटींग चार्जीस म्हूण घालता, ड्युटी घालता आनी म्हाका हे बिलाचेर आतां 34 रुपीज येयल्या. हांव कितली पब्लीक लायटींग यूज करता? एवरी हावस होल्ड हें आहा पळय मिटर होल्डर आहा पळय तो पे करता. पूण ते पब्लीक लायटींग कितले यूज करता? पूण हे इंटरनेट केबल हें आहा पळय घालता पळय ते हे लायट हांबे यूज करता न्हू जाल्यार तांकां 2015 सावन कांयच फारीक करनासतना हें कशें चलतालें? कोण ऑफिसर इनवॉल्व आसलो? हो जेन्ना काशीनाथ शेट्ये पळय थिंगा येयलो ताणें 100 crores तुमकां दाखयले, 66 crores ड्यूज आनी 33 crores पेनल्टी म्हणून. तर ही येणारे पळय हे ड्यूज पळय गव्हर्मेंटाक येवपाक जाय ते तुमी हे करिनासतना तेजेरूच तुमी ताची चार्ज काडटा. म्हणजे भुरग्याक तेणें बरें काम केलां म्हूण ताका शबासकी ना, ताका तुका सोडून उडयता. म्हणजे हें कितें चलयलां? हांवेंनूय विजिलन्सान काम केलेलें. म्हाका एक ऑफिसर मेळ्ळो संजीव गडकर म्हणून. बरी एक फायल तर घातली न्हू, कसली इनोवेटीव आयडिया, शबास म्हणटालो बरें हें केलें म्हणटा हितूंतल्यान उर्बा येताली आनी उर्बेन काम करूंक जातालें. पूण हे मनशाची उर्बा आतां कितें जातली? आतां लोकांक सोशल सेक्युरिटीचे पयशे मेळना. DDS कसले हें आहा पळय स्किमी आहा पळय गव्हर्मेंटाची, जावं ती लाडली लक्ष्मी वो गृह आधार, तांचे टायम टू टायम लोकांक पयशे मेळना. हे जरी तर 100 crores जरी तर येयलेले जाल्यार हें जातलें आहलें न्हू, थोड्यांचे तरी पेमेंट जातलो आहलो न्हू. आमी जरी तर लायटीची बिलां 2-3 म्हयन्याची फारीक करिना जाल्यार आमची बिलां हें मिटर ते काट करता. तांकां म्हणटा ते हें मेळना, हें जाता सफर जाता ते. जाल्यार हो हावस होल्ड सफर जायना. जेन्ना तेंची पळय लायट काट करता तेन्ना तो हावस होल्ड सफर जायना. फकत ते गरीब म्हणून तांकां डिफरंट यार्ड स्टिक आनी हे ग्रेस्तांक डिफरंट यार्ड स्टिक्स आनी हे बारीक 23 रुपयांक लेगून थोड्यांचे मिटर डिस्कनेक्ट केलेले आहा. आनी हे क्रोरांनी हें करून तांकां मिटर हें काट करप ना, तेंचे केबल काट करप ना. दुसरें म्हटल्यार काल जालो इन्सिडंट. काल इन्सिडंट कितें जालो? जेन्ना होच काशीनाथ शेटये एक्झिक्युटीव इंजिनियर, तो फॉर म्हटल्यार सिव्हील, तो नॉट इलेक्ट्रिकल, तो सिव्हील म्हणजे त्यो प्रॉपर्टीज पळय आसता, ती बिल्डिंग्स आसता, मेंटेनन्स हें तें सगळें ताणें पळोवपाचें तेजें काम. म्हणटच जेन्ना एक गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी तो थिंगासर बोगदा वास्को पळोवपाक गेलो तेजी 3-4 कडेन दुर्गा मोडल्या. आतां सांगा जरी तर आमच्यो प्रॉपर्टी जरी तर ती जालेली, ही म्हणटो आमचीच प्रॉपर्टी, आमी पब्लीक म्हणटा सगळ्यांचीच प्रॉपर्टी ती. पूण जरी तर आमची प्रायवेट प्रॉपर्टी जालेली, आमचें दुरी घाल्लें जाय तशें कोणूय मोडून वांटो करतले ना न्हू. एक शिस्त म्हूण आसूंक जाय न्हू. आनी हो आमदार पळय आहा संकल्प शर्मा, कितें नांव तें, संकल्प आमोणकार, तो तर आतां पयलो सांगतालो आपूण काँग्रेसीचे पार्टीन तो जिखून येयलोलो. देवळां कडेन इगोर्जां कडेन मस्कांनी तेणें सोबत घेतलो आपूण हें जावचो ना. पूण तो गेलो डिवेलॉपमेंटाक म्हणून. हो हें कोळसो खावचो पडटा म्हणटालो आमकां आनी आतां तो कोळसो खाता पयशे हें करून लेपडाव. म्हणून सांगचें म्हटल्यार तो पब्लीक सर्वंट, अरे पब्लिकाची प्रॉपर्टी साल्वार करपाचो तेकाय हें आहा, कायदो आहा. कित्याक तो एक MLA जालेल्यान ताका कायदो लागता की तेणें पब्लिकाची प्रॉपर्टी हें करूंक जाय, अशी डॅमेज करूंक दिवंक जायना. प्रॉपरली बसोन हें करून तांकां सांगपाचें एक्रॉस द टेबल, बाबा तुमकां हीच वाट
ही हिंगाय वाट थिंगाय वाट दुर्गा मोडली गव्हर्मेंटाची. आमी प्रायव्हेट आमी मोडूंक दिवचे नासले, आमी दांडो घेवन येतले आहले न्हू, नाल्यार सुणी लायतले आहले. म्हणटच हें चल्लां कितें. आनी हो MLA जावन ते पब्लीक गव्हर्मेंट सर्वंटाक तो हे ऑफिशियल ड्युटी डिस्चार्ज करूंक दिना. हिंगा एक केस जालेली, तेन्ना हांव प्रेसिडेंट आहलो एसोसिएशनाचो. मिकी पाचेको पळय मिनिस्टर आहलो, तेणें कापील हो आहलो नाटेकार, ताका एक फावट एसॉल्ट केल्लो आनी ताका हे गव्हर्मेंट हेडेड बाय लक्ष्मीकांत पार्सेकार ते ताका पार्डन करपाक एक बिल घेवन गेल्ले गव्हर्नराच्या फुड्यान. पूण तेन्ना आमी ते ओपोज केल्ले आनी ताका तो शिक्षा पडलेली, कोणकोणीन रावचो पडलेलो. पूण कितें आहा, पब्लीक ऑफिसर तो जावं तो पुलीस जावं तो इंजिनियर जावं तो सादो पिवन लिखून गव्हर्मेंट ऑफिसांनी काम करता पळय, ही इज डिस्चार्जिंग द ड्युटीज bestowed on him. He cannot be obstructed. And this particular MLA has done a great offence by blocking the government servant from discharging the duties. So government property protect करूंक सोदता न्हू फ्रॉम मिसयूज. थिंगासोर म्हणटा ते बार्राक वाटो जाता, कोण मुत्ता, कोण हें करता, थिंगासोर केबल सोदता, इलेक्ट्रीक केबल सोदता. तो हे प्रोटेक्ट करपाक तेजो रायट न्हू, तेजी ड्युटीज ती न्हू. म्हणून ताका आतां तुमी कितें करतले, आतां परत तुका चाबूक दितले आनी हांगा न्हू तूं थिंगा म्हण आनी खंयसर ट्रान्सफर करतले. सिन्सियर गव्हर्मेंट सर्वंटा लागीं अशें जावंक जायना. हांवेनूय गव्हर्मेंट सर्विसीन काम केलेलें हांव जाणा सिन्सियर हेजेर प्रेशर येता म्हणून. पूण हे गव्हर्मेंटान चिंतूंक जाय की इतली येणावळ येवपाची आसली ती तुमी थोडे ऑपरेटरांक लागून ब्लॉक करता आनी ताका तेजो चार्ज काडटा. जायत्या लोकांनी म्हाका सांगलेलें आहा एक्स गव्हर्मेंट सर्वंट आमी सगळे एकठांय जावया आनी आमी ताका सपोर्ट करुया म्हणून. आनी गरज पडत जाल्यार आमी PIL फायल करून हे पयशे सगळे रिकवर जाता व ना ते मॉनिटर करतले. खंयसरूच वचोंक दिवचे ना. काशीनाथ शेट्टी एकलो ना, गव्हर्मेंट सर्वंट ताजे बराबर आसतले. कित्याक म्हाका जाय ते गव्हर्मेंट सर्वंटूय हें करता, रिस्पेक्टान हें करता. गव्हर्मेंट सर्वंटूय ताजे बराबर आसतले आनी रिटायर्ड गव्हर्मेंट सर्वंटूय ताजे बराबर आसतले. देव बरें करूं. तुमी कितें विचारपाचें आसतलें विचारा. तुमचें जॉन तुमी म्हणटा कितें जे कोण बरें काम करता पळय तांकां हिंगा गव्हर्मेंट हें करता म्हणून केस दिता म्हणून तशें जालेलें आहा न्हू तें, तशें जालेलें आहा. जो कोण आतां पळय काशीनाथ शेट्टीन काम केलें तितून वायट कितें आसलें, दोनूय एपिसोड काडून चिंत. तो आतां केबल हें करतालो, इतले ड्यूज पेंडींग आहा मरे. आमी जरी तर एक लायटीचें बील फारीक करना जाल्यार 2-3 म्हयने काट करना जाल्यार ते लायट हें करता. आमकां इनकन्विनियन्स जायना, आमकां फॅमिलीना फॅन बंद जाता, कोण सगळें बंद जाता न्हू. पूण तेकाय तेणी चिंतूंक जाय 2015 10 वर्सांचे ते आतां हें पेच करना, कांयच पे करिना. 300 रुपया पर इयर तेंकां एका खांब्याक आनी रनिंग 1 किलोमिटराक 1000 ते वन टायम. आनी हे वर्साक 300 रुपया एका खांब्याक हें करूंक जायना. हे ते इलेक्ट्रिशियन बाबडे चोडटा कशें, रातचे तेंकां चोडोंक जाय. लोक टायम टू टायम जरी तर इलेक्ट्रिसिटी पावर जरी तर रिस्टोर करिना तेंकां गायी सवता आनी ते चोडटेले कशें अशें करून ते पडोन मोत्ता पासून थोडे इलेक्ट्रिशियन. आनी हे पळय केबल आहा न्हू ते फोरे म्हटल्यार युटिलिटी डाक्ट घालून हें करपाचें, लेव करपाचें, अशें डेकोरेशनां करपाचें न्हू वयता थिंगासर. हें म्हणटा ते ओवरहेड म्हणटा ते ओन्ली हिली एरियांनी घालपाचें आनी हितून घालपाक जाता सिटीन ओन्ली फॉर 6 months. आनी दुसरें ते दिसा ताणें 46 पोलांचे एक काट केल्ले. एंटायर ब्लॅकआउट कित्याक जालो, GMCन ब्लॅकआउट कित्याक जालो. आनी जेन्ना तेजे नोडल ऑफिसर म्हण तेजो चार्ज काडलो आनी 2 जाणांक दिलो तेन्ना इमिजिएटली रिस्टोर कशें जालें नेट. म्हणजे तुमी सगळे तुमी सारके गव्हर्मेंटाक रँक तुमी ब्लॅकमेल करता जाल्यार न्हू हे केबल ऑपरेटर्स. म्हणजे तुमचें सगळें सारकें आसलें पूण ताका काडूंक जाय म्हूण तुमी ताजेर प्रेशर हाडला गव्हर्मेंटाचेर. इंटरनेट डावन केला आनी ताजेर हें काडटकूच तुमी मागीर इमिजिएटली रिस्टोर केला न्हू. हें सारकें कळटा न्हू. तो गव्हर्मेंटूच तूं म्हणटा तांकां केबल ऑपरेटरांक सपोर्ट करता तशेंच न्हू, तशेंच जालां तें न्हू. बारीक मनशाक कोण करना न्हू. जरी तर तुजी लायट काट केली, तूं गव्हर्मेंटाच्या फुड्यान गेलो, तुका रिस्टोर करतले, आपल्याक मातशी डिफिकल्टी आहा, 1-2 म्हयने दी म्हूण सांगलें. हे 2 म्हयने मागना कितें कांय सांगना. हे फारीक करतले म्हूण कांय सांगना. प्लस खांब्याचेर चोडपाक तेणी एक एप्लिकेशन करचें पडटा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर. काट केली न्हू, ओके, तेणी एक एप्लिकेशन करचें पडटा आपल्याक खांब्यार चोडपाक परमिशन दी म्हणून इन रायटींग. आनी ताका 15 दिसां भितर अंडर द सुपरविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ताणें तें काम करूंक जाय. तर इमिजिएटली हे कशें कनेक्ट जालें, कोण आहा हितून बाकी हे सगळें हें चल्लेलें आहा जाणा. गोलमाल हो.
करंट गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज असोसिएशन आहा पळय तुमकां दिसता हे कन्सर्न रेज करतले म्हणून गव्हर्मेंटाचे एम्प्लॉईचे इश्यू फेस करतात हो इश्यू हो तुजो आन्सर म्हणटा पळय तो तेच दिवंक शकता कित्याक एज अ फॉर्मर तुका कितें दिसता फॉर म्हणल्यार घेवंक जाय आसलें कित्याक जेन्ना हांव आसलो जेन्ना कपिल नाटेकाराचेर पळय अटॅक जालोलो तेन्ना हांवें घेतलोलो इश्यू आनी आमी सगळे वचोन गव्हर्नराक मेळ्ळो तेन्ना आलेन साहेब आमचो थिंगासर आसलो आलेन दिसा गव्हर्नराक आसलो ताणें इमिजिएटली अपॉयंटमेंट दिलो इट इज सेन्सिटीव इश्यू म्हणूंक लागलो यू काम म्हणूंक लागलो आनी इमिजिएटली हें करून आमी गव्हर्नरा कडेन डिस्कस केलें की बाबा एका पार्डन जावंक जायना मिनिस्टराक कित्याक तेणें गव्हर्मेंट सर्वंटाक एसॉल्ट केला वायल ऑन ड्युटी म्हणून आनी गव्हर्नरान तेजें तें हें केलें रिजेक्ट केलें तेजें पार्डन आनी म्हणटच गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज असोसिएशन आहा पळय तेजे बरोबर हें आसता फोर्स आहा एम्प्लॉयजांचो आनी एम्प्लॉयजांचो मोरल बूस्ट करपाक गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज असोसिएशनूच रिस्पॉन्सिबल आसता कित्याक तेंची ती ड्युटी एक पुलिसेक लेगून एक पावट कसले हेणे उलयता तेका लागून तेणी पळोवंक जाय पुलीस आमचे जे मेंबर आसना पूण एक पावट पुलिसाचेरूय असो हें जाता कसले कसले उतरांनी उलयता तेंकां म्हणून तेन्ना पब्लीक उलयता इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव उलयता तेन्ना हे एसोसिएशनान मेंबर ना पासून जाल्यार ईच एंड एवरी गव्हर्मेंट सर्वंटाक प्रोटेक्ट करपाची तेंकां एक हें आसता एसोसिएशनाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता सो दॅट काम बरें जाता आनीक पीस आसता ऑफिसांनी काल त्या आमदारान मोरमुगांवच्या आमदारान म्हणलें कितें ताका तूं एक एक्टिविस्ट कहो हें करता गव्हर्मेंट एम्प्लॉई कहो हें करना बिहेव करना एक्टिविस्ट कहो तेजेर तुमचें हय एक्टिविजम सगळ्यांचेच हेणें आसता काळजान जेन्ना तूं जी तें सिट्युएशन अशें जालें की ते ज्यो लेडीज आनी ऑफिसर्स आसले आनी 10 जाण सुमार तेजी स्टाफ आसली ती तेंकां पळोवन ती बिली म्हणटच तेणें तो बिंग ए हेड एक्झिक्युटीव इंजिनियराचो रँकाचो तो तेणें वचच पडलो फेस करचोच पडलो तो आमदार जावं कित्याक ती प्रॉपर्टी तेजी ताका ती ड्युटी असायन केल्ली आहा ती प्रोटेक्ट करपाक म्हणटच तो वयचोच पडलो थिंगासर म्हणटच तो एक्टिविजम तुजें तूं एक्टिविस्ट न्हू पासून जाल्यार हें जाता पूण काशिनाथ शेट्टी म्हणटा तो एक्टिविस्ट कोण एक्टिविस्ट हे आमी सगळेच जाणा आनीक गडे जायत आमदार ते हितून गडे सारको आहा जायत पूण इट वॉज हीज ड्युटी टू प्रोटेक्ट हीज प्रॉपर्टी म्हणजे ती आमचीच प्रॉपर्टी पब्लिकाचीच प्रॉपर्टी आनी ही वॉज एसायन्ड ड्युटी ऑफ प्रोटेक्टिंग दॅट प्रॉपर्टी